गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज हांव तुमकां फायनली स्वामी समर्थाचो हांव कसो अभिषेक करता तो दाखयता. तुमी पळोवन घेया. म्हणजे हांव म्हाज्या पद्दतीन करता. तेतून तुमकां तुमच्या भितर जर कोणाक खबर आसा आनी कसो करपाचो तोय सांगात. सो तुमी आतां पळयात. सो सगळ्यांत पयलीं हे पडग्यान हांव इल्लेशे तांदूळ घालता आनी ताका इल्लेशें हें येता अष्टगंध लायता. हे अष्टगंध. आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार हो अभिषेक न्ही हो डेलीचो अभिषेक करता हांव. सगळ्यांत पयलीं जेन्ना तुमी मुर्ती हाडटात न्ही तेन्ना मातसो वेगळो आसता अभिषेक. म्हणजे तेन्ना तो पयलीं तुमी हाडटा म्हणटगीर तेका पयलीं ते गंगा जल बी लावन अभिषेक करपाचो आसता. मागीर दुधाचो आनी मागीर उदकाचो. हे सगळ्यांत पयलीं जेन्ना मुर्ती हाडटा तेन्ना करपाचो. आनी मागीर डेलीचो तुमी हो असो करपाक शकता उदकाचो. श्री स्वामी समर्थ. ही मूर्ती म्हजी स्वामी समर्थांची. तुम्ही आशीर्वाद घेयात. श्री स्वामी समर्थ. हे पयलींचे वस्त्र बीन आसा ते काडपाचें आनी ही मूर्ती ताजेर दवरपाची अक्षता म्हणजे तांदळाचेर आनी अष्टगंधाचेर. सायडीन हो एक दिवो लावपाचो. तुमी दिवो देवाक दाखयता तर तोच सुद्दां चलता. सो तेज्या सायडीन ही मूर्ती दवरून तुमी अभिषेक करपाचो. असो दवरता हांव. श्री स्वामी समर्थ. मागीर हें उदक घेवपाचें आनी अभिषेक करपाचो. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. निशंक होई रे मना, निर्भय होई रे मना, प्रचंड स्वामी बळपाठीशी नित्य आहे रे मना. अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी, अशक्य हि शक्य करतील स्वामी. जिथे स्वामी चरण तिथे न्यून काय, स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय. आज्ञे विना काळ नाने त्याला, परलोकी ही ना भीती तयाला. अशक्य हि शक्य करतील स्वामी. उगाची भीतोसी भय हे पळू दे, वसे अंतरी स्वामी शक्ती कळून दे. जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा, नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा. अशक्य हि शक्य करतील स्वामी. खरा होई जागा श्रद्धे सहित, कसा होशी त्यावेळ तू स्वामी भक्त. कितींदा दिला बोल त्यांनीच हात, नको डगमगू स्वामी देतील साथ. अशक्य हि शक्य करतील स्वामी. विभूती नमन नाम ध्यानादि तीर्थ, स्वामीच या पंच प्राणामृतात. हे तीर्थ घेई आठवी रे प्रचिती, न सोडवी कदा स्वामी जय घेई हाती. अशक्य हि शक्य करतील स्वामी. अशक्य हि शक्य करतील स्वामी. समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. कोट स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री अक्कलकोट 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः. आमचो हो अभिषेक करून जाल्लो आसा. उदकाचोच केला हांवें. आनी एक म्हळ्यार सगळ्यांत पयलीं तुमी अभिषेक करपाक बसचे पयलीं आपल्याक हळद कुंकू लावन घेवपाचें आनी मागीर अभिषेक करपाक बसपाचो. आतां हो अभिषेक आमचो जाल्लो आसा. आतां हो बरेशे कपड्यान हांवें हो कपडो म्हणजे हेकाच दवरला, म्हणजे अभिषेक बीन करून पुसपाक किंवा मुर्ती पुसपाकूच. हो क्लीन कपडो घेवपाचो आनी हातून स्वामी समर्थांची मूर्ती म्हणजे सवका पुसून घेवपाची अशी.
तोंडान श्री स्वामी समर्थ म्हणीत रावपाचें. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. फ्रेंड्स, तुम्ही जर न्ही हो करता तेन्ना एक पाटार बरो निवळ कपडो घालून ताजेरूय हे पडगो दवरून अभिषेक करपाक शकता. आतां म्हज्या हो देवारो आसा ते ऑलरेडी हांवें कपडो तो घातलेलो आसा निवळ, म्हणून हांव ताजेरूच करता. अदरवायज तुमच्या हितून जर तशें ऑप्शन ना जाल्यार सकयल पाटार दवरूनय तुमी केल्यार जाता अभिषेक. आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार हो अभिषेक आसा तो तुमी खंयचीय जर नवीन मुर्ती हाडटा घरान जाल्यार हो अभिषेक असोच करपाचो. पयलीं गंगाजल लावून लावपाचें, कित्याक मुर्ती कशी आसता फ्रेंड्स, दुकानार बीन दवरलेली आसता आनी तिका धूळ बीन लागलेली आसता, म्हणून पयलीं शुद्ध करपाची ती मुर्ती. गंगाजल, गोमूत्र बीन कितें गोमूत्र लावन गंगाजल बीन लावन मागीर तें उदक तुळशीक नाजाल्यार झाडांक घालपाचें. मागीर त्याच पडग्यान दुधाचो अभिषेक करपाचो आनी मागीर उदकाचो अभिषेक. ही फर्स्ट टायम मुर्ती हाडटा तेन्ना. आनी डेली मागीर तुमकां जमता तशें विकांतल्यान एकदां तरी अभिषेक करपाचो उदकाचो. तुमकां जमता जाल्यार दुधाचोय अभिषेक केल्यार जाता. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी जालो अभिषेक. आतां हें उदक हें तीर्थ आसा न्ही, अशेंच दवरा, सांगता तुमकां कितें करपाचें तें. मागीर हें हळदुळें फूल घेवपाचें, येल्लो कलर. स्वामी समर्थांक हळदुळो कलर आवडटा, म्हणजे खंयचोय गुरू, दत्तगुरू, कृष्णा तांकां न्ही सदांच हळदुळें फूल घालपाचें. सो हें अत्तर म्हणटात पळय आमी, सो तें घेवपाचें. हें हांवें खंयचें हाडलां, सनातनाचें हाडलां, केवडा हाडलां. आनी जमल्यार न्ही तुमचे कडेन जर चाफी आसा न्ही हळदुळी, ती स्वामी समर्थाक घातली आतां, ती आवडटात स्वामी समर्थाक. सो म्हणून हांवें हो केवड्याचोच अत्तर हाडला. हो बागायतदारान बीन मेळटा. हें अत्तर आसा तें फुलाक लावपाचें, अशें इल्लेशें लावपाचें. आनी हें मागीर अशें स्वामी समर्थाक लावपाचें. पयलीं अत्तर लावपाचें, सगळ्यांक पयलीं अभिषेक जालो की. अशें फूल आंगाक लावपाचें, पांयांक, तकलेक लावपाचें पयलीं, मागीर तोंडाक लावपाचें, सगळ्या हाताक, पांयांक, सगळ्यांक हें अत्तर लावपाचें. हळू लावपाचें सांबाळून. ओम श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री सद्गुरु स्वामी समर्थ नमो नमः. हें फूल हांगाच दवरपाचें, उडोवपाचें ना. मागीर सगळ्यांक पयलीं हें अष्टगंध घेवपाचें, तें लावपाचें स्वामी समर्थ. मागीर अशें शोल्डरांक, हाताक, पांयांक. श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री सद्गुरु स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री सद्गुरु स्वामी समर्थ. आनी मागीर स्वामी समर्थाक वस्त्र घालता. म्हाका एक्चुली तें एक मेळटा वस्त्र, म्हणजे अशें कापड मेळटा देवाक घालपाचें, तें हाडपाचें आसा. तें हांव गेलें जाल्यार हाडटलें. आनी म्हाका अशें वयर तो फेटो आसता न्ही ल्हान, तोय हाडपाचो आसा. तो ना सद्या म्हाज्या कडेन, म्हणून हांव सद्या हें कापसाचेंच वस्त्र घालता. हांव घराच करता वस्त्र, पण ह्या वेळार हें हाडलेलें आशिल्लें म्हणून हांव हें घालता.
तुम्ही 11चे करपाक शकता, 16चे करपाक शकता, 21चे वस्त्र करपाक शकता. हें 21चे वस्त्र आसा. हें हांव घालता स्वामी समर्थांक. श्री स्वामी समर्थ, 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 स्वामी समर्थ. आनी मागीर जे हे फूल आसा न्ही तें अशें पांया कडेन दवरल्यार जाता. म्हणजे तें स्वामी समर्थाकूच घालपाचें फूल अशें. हो धूप दाखोवपाचो. ही म्हजे कडेन स्टीक आसा हाडलेली धुपाची. सो तोच हांव धूप दाखयता स्वामी समर्थांक. अभिषेक केलो की पयलीं धूप दाखोवपाचो. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. आनी मागीर तुमी कितेंय प्रसाद दाखोवपाक शकता. आतां म्हजे कडेन फ्रुट्स बीन हाडलेले ना, सो हांव ही साखरूच दवरता देवा फुड्यान. तुम्ही पाया पडून घेयात. सो हांव अशे तरेन फ्रेंड्स स्वामी समर्थाचो अभिषेक करता. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार हे जे तीर्थ आसा न्ही ते तुमी पिवपाचें. आनी तुमकां जाय जाल्यार हांव दवरता. म्हणजे म्हजे कडेन एक हें आसा, ल्हान चोमू म्हणटात ते आमी, तो आसा. सो हे पळय असो हांव हेतून धापून दवरता. हांव तेतून घालून दवरता. म्हणजे कितें जाता, हांव बेरेस्तारा करता न्ही, सो हें हांव फुडल्या बेरेस्तार पर्यंत तीर्थ पिता. आनी मागीर हें सपोज उरलें जाल्यार ते झाडांक घालता आनी नवीन तीर्थ तेतून भरून दवरता. सो हें नवीन तीर्थ हांव हेतून घालून भरून दवरतलें. हें झाडांक घालतलें आनी तुळशीक नाल्यार झाडांक घालतलें. हें नवीन तीर्थ हेतून घालतलें आनी हें उरता तें मागीर परत हांव तुळशीक घालतलें, झाडांक घालतलें. सगळ्या घरांतल्या मनशांक दिवपाचे तीर्थ, प्रसाद दिवपाचो कितें आसा तो. आनी मागीर हांव तुमचो अभिषेक जालो म्हणपाचो हाचो. सो तुमकां कसो दिसलो अभिषेक म्हाका कमेंट करून सांगात आं फ्रेंड्स. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. फ्रेंड्स हांव आतां स्वामी समर्थांची पोथी मागीर म्हाजे जे कितें बेरेस्तारा वाचपाचें आसता तें सगळें वाचून घेता, गणपती स्तोत्र बीन. फ्रेंड्स तुमी तुळशी असल्यार तुळशी बीन घालपाक शकता. म्हजे कडेन आतां सद्याक ना हाडलेली. आनी नैवेद्य दाखयता तेन्नाय तुळशी घातल्या आतां. सो आज बेरेस्तारा मोस्टली न्ही तुळशी काडनात. सो काडपा आसल्यार काल काडपाचे बुधवारा. सो म्हणून नाल्यार तुमी तुळशी बीन घालपाक जाता स्वामी समर्थांक. त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा, नीती शक्त ये